बाब तुम्ही आयज हांगा आयिल्ले आहा आनी उलोवप जाल्लें आहा तुमचें कितें सांगता दिसता तुमकां टॅक्सीकारांच्या इशूचेर? आयज आमी सगळे हांगा आयिल्ले आसा ते म्हणजे आमचे टॅक्सीकार भावांक सपोर्ट करपाक लागून. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो ॲप एग्रिगेटराचो इशू जो लावन दवरलेलो आनी प्रत्येक वेळा आमचे टॅक्सीकार भाव जे आसा ते सांगताले की प्रत्येक आमचो जो ॲप एग्रिगेटर आसा तो पॉलिसी करचे पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. हें सांगपाची गरज ना कित्याक एवरी टायम आमी एसेंब्लीन बसून विशय काडलो पण एसेंब्लीन बसून आमकां एश्युरन्स दिल्ले कित्याक आमचे जे कॉलिंग एटेन्शन आसले ते कॉलिंग एटेन्शनान त्या टायमारूच आमकां एश्युरन्स दिल्ले की एक मिटींग जातली जितून जे आमदार आसा जावं जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे आसा तेंचे एसोसिएशन्स कोण आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी पॉलिसीक स्ट्रक्चर कसो करपाक जाय, गायडलायन्स कशी फ्रेमवर्क करपाक जाय हेज्या बाबतींत उलयतले आनी ते तो प्रोसिजर जो आसा तो फुडें व्हरतले. पूण तुमी पळयलां आसतले ह्या विधानसभा जाली, विधानसभेच्या भितर एकूय अशी मिटींग घडोवंक ना जावं आमकां आपोवन बसून आपोवंक ना, आमदारांकूय आपोवंक ना आनी जावं टॅक्सीकारांकूय आपोवंक ना. पण आतां 2 दीस पयलू आमी पळयलें की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो ह्या मोविन गुदिनोन एक मिटींग कंडक्ट केली आनी ती मिटींग कोणा कडेन कंडक्ट केली तो जो ॲप एग्रिगेटर्स आसा जावं ते ओला आसा, उबर आसा जावं ते रॅपिडो आसा तेंच्या वांगडा मेळोन एक मिटींग कंडक्ट केली आनी बाकीचे जो स्टेक होल्डर्स म्हणटा आतां ते कोण कितें हे तेणेन आपणान तरी क्लॅरिफिकेशन सारकें दिवंक ना. कारण कितें आसा आयज तुमी पळयता की सगळे टॅक्सीकार हांगा जो जुंता हावजाच्या भायर प्रोटेस्ट कालच्यान तेंचो प्रोटेस्ट चालू आसा आनी आतां पर्यंत ते प्रोटेस्टाक हांगा उबे आसा. आनी जितून जो मिनिस्टर आसा ही इतली फोटिंगपणां म्हळ्यार गेले ते फावटूय फोटिंगपणां केली, आतांय फोटिंग करता, फुडेंय फोटिंगपणां करता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कित्याक जेन्ना विधानसभेन तुमी एश्युरन्स दिता की तुमी विथीन मिनट एक एसेंब्ली सेशनाच्या भितरूच हेजो तोडगो काडटले आनी तो क्लियरन्स दितले म्हणून, पण तें जालें ना. तेजे नंतर तेंच्यांनी सांगलें की आमी रोखडेच परत मिटींग आपयतले म्हणून, मात ती मिटींग आजून पर्यंत जावंक ना. आतां आमचे टॅक्सीकार भाव पळयता आमी की मोपा म्हाका थोडे दीस पयलू पासून एक इन्फॉर्मेशन गावली की मोपा एअरपोर्टाचेर एक जो कावंटर आसा ताज कावंटर म्हणून त्या कावंटराची कितल्योश्यो टॅक्सी बंद पडल्यो, त्यो ओडून गेल्यो. त्यो कोणाच्यो टॅक्सी? त्यो आमच्यो बारीक गोंयकाराच्यो टॅक्सी. आनी त्यो गोंयकारांच्यो टॅक्सी कित्याक लागून ओडून गेल्यो तेजेर सरकार कांय ते करिना. हांगा न्याय ॲप एग्रिगेटर हाडटा आनी त्या ॲप एग्रिगेटरांक जाय तशें तांकां जाय तशी पॉलिसीज फ्रेमवर्क करूंक सोदता आनी गोंयकारांक जे टॅक्सीकार आसा एक सिंगल ओनर टॅक्सीकार आसा तांकां टॅक्सीकारांक कांयच ना. आयज तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची परिस्थिती जाल्ली पण तांकां कॉन्फिडन्सान मात्तूय घेतलेलो ना. प्रत्येक वेळा ते एप्लिकेशन करता, आमकांय केल्लें, बाकीच्या आमदारांकूय केल्लें, रुलिंगाचे ऑपोजिशन सगळ्यांक केल्लें, पण ते जे टॅक्सीकारांचे आवाज जो आयकोपाक जाय आसलो तो आवाज आयकना. आमी पळयता की हो जो मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो हो मिनिस्टर प्रत्येक टायम कितें सांगता की आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन वयतले आनी कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडलें जें आमचें काम आसा तें करतले. पण पयरच्या दिसा ताणें सांगलें की आमकां कितें जाय तें आमी करतले, आमचो सरकार जो आसा तो करतलो. सो हितून कितें दिसून येता की आयज हे जितले टॅक्सीकार जमलेले आसा ह्या टॅक्सीकारांचे ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेले ना. आतां पडलेले आसा नाल्यार आतां पळोवपाक जाय की हांवें मातशें वगत पयलू पळयलें की जो मुखेलमंत्री आसा मुखेलमंत्र्यान अपॉयंटमेंट दिता म्हूण सांगलां आनी हेजेर कितें आसा तें मंडे म्हटल्यार आपूण उलयता म्हूण सांगलां. आतां तें कितल्या पर्यंत खरें आसा आनी कितल्या पर्यंत फोट आसा हें त्या दिसाक कळटलें. की हेज्या पयलू खुबशी एश्युरन्सीस जी आसा ती एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, फ्लोर ऑफ हावजूय एश्युरन्सीस दिल्ली आसा आनी भायरूय एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, पण ती आमकां दिसून येना की प्रॅक्टिकल रितीन ती जाता म्हणून. आतां आमी पळयता की कितलेशे आमदार आतां रुलिंगानूच कितलेशे आमदार आसा जे आमदार ह्या टॅक्सी बिझनस जे आसा तांकां रिप्रेझेंट करता, मात आमी पळयता की तो ते आमदार हांगा सपोर्ट करपाक येवना. फॉर एग्जाम्पल मायकल लोबो, फॉर एग्जाम्पल डिलेला लोबो, फॉर एग्जाम्पल केदार नायक, जेंकां मॅक्सिमम जी टॅक्सी हें आसा तो टॅक्सी सेक्टर लागता. फॉर एग्जाम्पल जीत हे आमदारांनी खरें म्हटल्यार येवन भायर सरोन ह्या लोकल टॅक्सी जे आसा तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसली, पण आयज ते खंय दिसून येना. ज्या विधानसभेन जेन्ना हांवें आउट केलें, हांवें जेन्ना सांगलें की उबर जी आसा ती उबर प्रॅक्टिकली चलता आनी ॲप जो आसा तो ओपन करून चालू विधानसभेन, तेन्ना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की ॲप हांगा चालू ना, ॲप बंद आसा. मात हांगा सगळे टॅक्सीकारांनी कितलेशे जाणांनी कंप्लेनूय केल्ल्यो आसा, तांकां धरूनय दिल्लें आसा की उबर हो जो आसा तो चालू आसा म्हणून. आमी पळयता की उबराची जी रेट आसा ती आमकां दिसून येता की एअरपोर्टार वचपाक मोपा जावं दाबोली एअरपोर्टार वचपाक आमकां तें मेळटा. सो हितून अशें दिसून येता की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा हो फोटिंगपणां ओपनली उलयता. हे कोणाक लागून करूंक सोदता? खंयच्या हेका कोणाच्या दबावाचेर करपाक सोदता? हो एक प्रश्न आसा. आयज आमकां कळपाक जाय की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार गोंय मिन्स बारीक गोंयकारांच्या वांगडा आसा काय हे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, हे व्हडले व्हडले लॉबीज जे येयल्ले आसा तेंच्या वांगडा आसा.
सो हे सोमरा जे एश्युरन्स तेंच्यांनी दिल्लें आसा म्हणटा की आमी सोमरा मिटींग घेतले. आतां आमकां पळोवपाक जाय की ती मिटींग कंडक्ट जातली काय ना, कित्याक हेच्या पयलीं आमकां खूब एश्युरन्सीस दिल्ले आमकां म्हटलेले मिटींग घेतल्यो म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे हांगा क्लियर कट अशें आसपाक जाय, आजून पर्यंत जो मिनिस्टर आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत तो ओला जो उबर जो आसा तो उबर बंद करूंक ना, तो तसोच चालू आसा. आनी जे स्टेक होल्डराचे आमदार जे आसा, जे आमदार उलोवपाक जाल्ले हेच्या पयलीं उलयताले आनी उलयता आनी मागीर थंड जाता, आतां ते खंय गेले हेंय म्हाका विचारपाक आसा. कित्याक जे आमदार एवरी टायम विधानसभेन मागीर म्हणटाले, जेन्ना हांवें उबराचो काडलो तेन्ना ते तोंड बंद करून उगे आसले, ते फकाणां कशें करून गेले. म्हटल्यार तुमकां खबर आसतना पासून तुमी आवाज काडिना, तुमी थंय ओग्गी रावता. सो हितून इतलेंच कळटा तेंकां आयज गोंयकारांचे पडलेले ना, तेंकां ते लॉबी म्हटल्यार जी माफिया लॉबी आसा ही माफिया लॉबीक तुमी सपोर्ट करपाक सोदता. फक्त कित्याक लागून ती म्हणटा ट्रान्सपरन्सी हाडटले, आमी अकाउंटेबिलिटी दितले. आयज तुमी अकाउंटेबिलिटी दितले ना, अशी तुमी जेन्ना बिंदास ओपनपणे फोटिंगपणां सांगता हितून इतलेंच कळोन येता की सरकाराक मात्तूय गोंयकारांचे पडलेले ना. आयज आमी पळयतले फाल्यां सोमरा समज हे केले, म्हाकाय आमच्याय भागांत टॅक्सीचे जो कोस्टल आमदार आसल्या कारणान म्हाकाय लागता टॅक्सीचे खुबशे टॅक्सीकार आसा. पण ओवरऑल स्टेट लेवलाचेर आमी पळयता की टॅक्सीकार आयज तेंचो धंदो चौपट जाल्लो आसा, काबार जाल्लो आसा, सोंपलेलो आसा. आनी गोंयकारांचे मात्तूय ही चिंतिना. जे मिनिस्टर आसा तो मिनिस्टर ओपनली स्टेटमेंटां दिता, म्हटल्यार तेका पडलेलेच ना गोंयकार कितें करता, कशें धंदो चलता, कितें ना तो. हांव तेजे कडेन आव्हान करता, तेणें खरें म्हटल्यार ह्या टॅक्सीकारां कडेन पयलीं येवपाक जाय आसलो, आयच्या दिसा तरी येवपाक जाय आसलो, तेणें उलोवपाक जाय आसलें, तेंचे कडेन जॉयंटली हें करपाक जाय आसलें की कितें बाबा, कितें तुमचो इशू आसा, कितें प्रॉब्लेम्स आसा, तुमी कितें फेस करता, तुमचे इन्स्टॉलमेंटां जाता काय ना, तुमकां इन्शुरन्स सारके टायम टू टायम जाता काय ना, हें सगळें तुवें आयकोपाक जाय आसलें. मात तूं कोणाचें आयकता? तूं थंय वयता मिटिंगी घेता आनी ह्या भायले जे इन्व्हेस्टर्स आसा ह्या इन्व्हेस्टर्स आयकता आनी ते म्हणटा आमी इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. अरे तुमी इतल्यो इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट केले, कितें जालें? आयज गोंयकारांक कामां मेळटा, गोंयकारांक धंदे मेळटा आनी ते धंदे जे आसा जे आमच्या गोंयकारांनी फुडें हाडलेले आनी हे गोंयकार फुडें व्हरता तेच तुमी धंदे काबार करपाक उठलेले आसा. सो हितून आमी तरी म्हणटा हो सरकार जो आसा हो एंटी गोवन सरकार जाल्लो आसा. हेंकां गोंयकारांचे पडलेले ना, हेंकां चडशे आयज भायल्यांचे पडलेले आसा. आनी ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो माफिया जाल्ले आसा ह्या माफियांक तुमी सपोर्ट करता. तुमी आयज अशें म्हणटाले, स्टेटमेंटां अशी खुबशी येयली की टॅक्सीकार माफिया जाल्ले आसा, टॅक्सीकारांनी हें केलें तें केलें. पूण जेन्ना आमी तुमकां सांगलें की अशें अशें तुमी गोंयकारांक काबार केल्या तेन्ना तुमची पासून तोंडां बंद जाल्लीं आसा. पण तरी पूण एक अशें स्टेटमेंट येता जे खूब वायट स्टेटमेंट आसा. कारण आयज प्रत्येक गोंयकार आमकां टॅक्सीकार सगळे फोन मारून सांगता, ते दाखयता, इन्स्टॉलमेंटां दाखयता, थोड्यांच्यो गाडी आयज ओडून येयल्ल्यो आसा. हेच्या बाबतींत तुमी केलें कितें? तुम्ही म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, तुम्ही आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, तुम्ही विकसीत गोंय म्हणटा, विकसीत भारत म्हणटा, तेन्ना हेंका लागून केलें कितें? आयज ते खंय काम आसा तेंकां, ते धंदो आसा तेंकां, ते घर वाल्ल्या, ते आपणाच्या भुरग्यांक कशें पोसता हें तुमी अजून पर्यंत कांय सांगना आनी हेजेर सर्वेय केल्लो ना. सो आमी वाट पळयतले की सोमरा मेरेन, म्हटल्यार जसो टॅक्सीकारांक तुमी एश्युरन्स दिल्लो आसा, सोमरा मिटींग घेतले, ते मिटींगेक कितें तोडगो येता तो, आनी त्या प्रमाणे जो फुडलो हें आसा आमी टॅक्सीकारां वांगडा प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना आमकां उलो मारलेलो आसा प्रत्येक वेळा आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसा. हेजे फुडेंय आसतले. टॅक्सी भाव जे आमचे आसा आमी तेंची परिस्थिती पळयल्ली आसा स्टार्टिंगच्यान, कित्याक जावं ते पेडणेच्या पदान काणकोण पर्यंत आमी सगळ्याक टॅक्सी जे आसा तेंचे कडेन मेळोन आमी तेंकां आयकल्ले आसा, तेंचे जे इश्यूज आसा ते, आनी फुडें वचून तेंकां कितें मदत लागतले, कितें सपोर्ट लागतलो आमी तेंच्या वांगडा आसतले. थँक्यू. गेले असेंब्लीक सगळ्यांनी पळयलें की सरकारान व्हडली एक एडवर्टिजमेंट केली, जी आतांय करता, माझे घर कितें करता सीएमांनी सांगता की आमी ही घरां रेग्युलरायज केली, ते रेग्युलरायज करतले, गोंयकारांक हक्क दितले. आयज तुमी जे घराचे गजाली करताय, जे 10,000 टॅक्सीकार आयज गोंयांत आसात, तेंचे घर आनी तेंचे घरांतल्या लोकांक काबार करपाचे षडयंत्र हो सरकार करता. आनी दुसरे वाटेन सांगता की आमी माझे घर म्हणून लोकांक घरां दिता म्हणून. आयज तेच लोकांची जेंची आयज आमच्या गोंयकारांची घरां आसा, टॅक्सीकारांची घरां आहा पळय, ही घरां तुमी नश्ट करपाक सद्दां उठलेल्या. आयज खुबशे जाणांक दिसता की थोडे तुमी पळयत जाल्यार फेसबुकाचेर पळयत जाल्यार ते सांगता आमकां ओला जाय, उबर जाय, टॅक्सीकार माफिया, हो माफिया, तो माफिया. आयज जे मायग्रंट येता आनी 5 रुपयाची भाजी गोंयांत येवन 50 रुपयान विकता तो माफिया जायना. आयज जे फ्लायटाची तिकेट 2,000ची 5,000, 10,000, 15,000 विकता तो माफिया जायना. हॉटेलाचो रूम 1,500चो 15,000 आनी 20,000 विकता तो माफिया जायना. पूण आमचे टॅक्सीकार जे बाबडे
गव्हर्नमेंट दिल्ला जाल्यार गव्हर्नमेंटान दिल्ले जाल्यार नोटिफाईड रेटीन जो भाडी मारता तेच्याकून सकयल्या हेतून भाडी मारता बिकॉज ऑफ हे गोवा मायल्स आनी कसले एपांक लागून जाल्यार ते माफिया जाता हे कशें ते आमकां कळना. हे सगळें षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान केल्ल्या फक्त टॅक्सीकारांक बदनाम करपाक, तेंची इमेज बाद करपाक, सो दॅट तांकां लोकांक कडल्यान जनरल पब्लिका कडल्यान सपोर्ट मेळपाक जायना म्हणून. हांव लोकांक सांगपाक सोदता, थोड्यांक दिसता की ओला उबर जाय, कित्याक कोणी भायर वयता, बॉम्बे वयता, हैदराबाद वयता, दिल्ली वयता, तांकां दिसता थंय ओला उबर आसा आनी आमी थंय बसले गाडयेन गेले आनी तशीच सर्वीस गोंयान जाय म्हणून. सगळ्यांक पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय थोड्या मेट्रो सिटींचे पॉप्युलेशन हांव वाचून दाखयता, कित्याक हे कळप इम्पॉर्टंट आसा की गोंयान ओला आनी उबर हे कित्याक चलचे ना, हे गोंयान आयज हे रॅपिडो आसले कित्याक चलपाक जायना, कित्याक येवपाक जायना, आनी आमचे जर ते येयले जाल्यार टॅक्सीकार कशे फोंडान पडटले. आमच्या गोंयचे पॉप्युलेशन आयज आसा 16 लाख, बेंगलोर सिटीचे पॉप्युलेशन आसा 1.5 कोटी, चेन्नईचे आसा 1 कोटी, मागीर हैदराबादचे आसा 90 लाख, मुंबईचे आसा 2 कोटी, कोलकाताचे आसा 2 कोटी आनी दिल्लीचे आसा 3 कोटी. आमचे 16 लाख पॉप्युलेशन आनी तेंचे कोट्यांनी पॉप्युलेशन, मिनिमम 1 कोटीचे पॉप्युलेशन. सो इमेजीन करा की थंय भाडी कितली आसतली. वयतना येतना तांकां भाडी मेळटा, गोंयान तशें मेळपाक शकना. आयज जर हांव जर 70 रावता आनी हांवें जर टॅक्सी बूक केली आनी म्हाका जर 70 गाडी येयली, 70च्यान परत येवपाक ताका बुकींग कोण दितलो? सीएम येतलो बुकींग दिवपाक काय माविन गुदिना येतलो बुकींग दिवपाक? म्हणजे त्या टॅक्सीकाराक 70 रावपाचो? हे अंडरस्टँड करून आमच्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आयज मेट्रो सिटीन बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन तांकां इतली भाडी आसता, तांकां टू फ्रॉम सगळे तांकां मेळटा, ते हांगा मेळना. ते आसतना सुद्धा आमी 2020 जेन्ना अंजुना आमची पोगो रॅली घेतलेली तेन्ना गोवा मायल्साचो फूल एक्सपोज केल्लो की हो मॉडेल कसो चलता, कितें चलता. सिंपल तुमकां एक्झाम्पल दिता. आयज जर एक कंपनी येयली आनी हो सरकार असले कंपनी कित्याक हाडपाक सोदता? सरकार सगळे गजाली काडून एकाच एक ना 2 ॲपवाल्यांक ना जाल्यार 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक कामाक कित्याक दिता? कित्याक 100 जाणां कडल्यान कमिशन घेवच्या परस 2 जाणां कडल्यान घेतल्यार तांकां परवडटा आनी बरें पडटा. आयज जर आमी चिंतले जर 10,000 गोंयकारांचे टॅक्सी जर रस्त्याचेर चलता आनी 10,000 टॅक्सीतले जर तांकां दिसाक एका टॅक्सीचे फक्त 200 रुपया कमिशन धरले जाल्यार तांकां 20 लाख रुपया एका दिसाक येतलो. कोणाक येतलो? हे कंपनीक. सो इमेजीन करा, हेचे जर तुमी 20% जर कमिशन दवरा आनी तो माविनाक फिक्स करा, नाल्यार सीएमाक फिक्स करा, नाल्यार सरकाराक फिक्स करा आनी तुमी कॅल्क्युलेशन मारा दिसाचे कमिशन कितले जाले. हे कित्याक करता, हे कित्याक हाडटा, हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आयज जे आमी तांकां टॅक्सीकार करता, ते टॅक्सीकार मागीर पयलीं ते गोंयकार. आयज ते गोंयकार, फाल्यां तो हो टॅक्सीकार, फाल्यां तुमचो कोण तरी फ्रेंड आसतलो, फॅमिली मेंबर आसतलो, रिलेटीव आसतलो, तुमच्या वांगडा क्लासीन शिकला आसतलो, तुमच्या वांगडा कामाक गेला आसतलो केन्नाय. आयज शिकलेले भुरगे आसा हांगा, शिकलेले फॅमिलीज आसा. आयज तांकां रस्त्यार उडोवपाक ह्या सरकाराक कसलोच रायट ना. आमी फर्स्ट जेन्ना 2022 आमी जेन्ना इलेक्शनाक देंवले तेन्ना आमच्या मॅनिफेस्टोन फर्स्ट आमचो टॅक्सी विजनाक पॉयंट आसलो की स्क्रॅप गोवा मायल्स आनी स्क्रॅप ॲप एग्रिगेटर. कित्याक? की आमकां खबर आसा की आमी भायल्या गांवांनी भोंवल्ले आसा, भायल्या गांवांनी पयल्या ते टॅक्सीकार कशे रडटा. थोडे टॅक्सीकार आमी जेन्ना वयता तेन्ना उलयता, कित्याक आमकां दिसता की आमच्या भशेन आमच्या टॅक्सीकारा भशेन होय टॅक्सीकार, तेच्या कडेन उलोवचे. तो डायरेक्ट सांगता, पहले मैं म्हणटा तो कि दिन में 8 घंटा काम करके 2,500-3,000 रुपया कमाता हूँ, अभी 6 बजे से 12 बजे तक भाड़ा मारा तो भी म्हणटा 2,000 रुपया जायना. कित्याक? सगळे कमिशन चल्ले ॲपवाले. हे ॲपवाले फुकट टॅक्सीकारांक पोसचे ना, फुकट तांकां भाडी दिवचे ना, तेंचे कमिशन घेतले. आयज कावंटर तुमी हांगा पळया, मोपा पळया, तेंची 100 रुपयाची फी, पार्किंग डायरेक्ट 300 करता. एवरी टायम टॅक्सीकारांक हांगा रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा? आणि हे जे रुलिंग एमएलएज असतात पळय, हांगा येतात आनी तो असेंब्लीन नाटकां करतात. आतां एक सांगता, इलेक्शन लागीं येयला, तुमकां फटयतले, परते तुमच्या कडेन येतले. आमी एमएलएच ह्याच रुलिंग येतले, एमएलए जे कोस्टल बिल्डान आहा ते बरे बरे गजाली करताले. एकटो सांगतालो की चोपड्याचो पूल क्रॉस करपाक आपूण गोवा मायल्साक दिवचो ना म्हणून. आयज थंयचे टॅक्सीकार भिकेक लागले. गोवा मायल्स भाडी मारीत आसा, फुड्यांतल्यान भाडी व्हरता. आनी आयज तुमी गोंयकारांक फुडें काडटात. विरेशान सांगले तशें एक कावंटर बंद जाला. आमचेय भुरगे आसा भितर आरजीचे, आमचे कितलेशेच आरजी मेंबर टॅक्सीकार आसा. आयज त्या भुरग्यांचे गाडयो ओडून येयले आनी तुमी सांगता गोवा मायल्स नवीन टॅक्सी दिता, म्हाजी टॅक्सी, तुजी टॅक्सी, हे असले तुमी स्किमी काडटात. आनी आमच्या टॅक्सीकारांचे जेन्ना टॅक्सी व्हरता तेन्ना तुमी काय करिना. आसा तुमच्या कडेन डेटा सर्वे, हे टॅक्सीकारांचे कितले लोन पेंडिंग आहा, तेंच्या घरान कितले फॅमिली आसा, कितली भुरगीं शिकता, त्या भुरग्यांक तांकां एज्युकेशन दिवपाक मेळटा काय, कपडे शिवपाक मेळटा पडटा, आनी आमकां जाय ते करतले म्हणून. मावीन गुदिनो समजता कितें? बापायचो फाद न्हू गोंय तुजें. हे टॅक्सीकार रस्त्यार पडोंक ना, एवरी टायम हांगा येवपाक.
एक टायम आमी सांगता आमचो फूल तेंको आसा टॅक्सीकारांक, कित्याक आयज जर टॅक्सीकार काबार जाले जाल्यार आमी काबार जातले, गोंयकार काबार जातले, आनी हे जावपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी केन्नाच दिवपाचे न्हय. हेच्याय पयलीं आमी टॅक्सीकारा वांगडा आसले, आतांय आसा, ह्याय फुडें रावतले. आमी आज मावीन गोदिनाक सांगता, हेच्याय पयलीं तुवें पंचायती काबार केले, तुमी आमचे जमनी काबार केले, आतां लास्ट आमचो एकूच उरला तो घटक म्हणल्यार टॅक्सीकार. हांकां तुमी काबार करपाचें षडयंत्र करूं नाका. ह्या ओला उबराक गोंयान आमी आरजी आसा सर केन्नाच येवपाक दिवपाचें ना, हे वचन आनी प्रॉमिस दिता आमी सगळे. प्रिंट मिडिया थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमचे गिरीश बाबाक प्लस मनोज बाबाकूय थँक्यू म्हणटा, आयज टॅक्सीकारांक सपोर्ट दिवपाक. दुसरो आमदार आमचो गोंयचो आयज पावलो आमचे मदे 2 दिसां मदे. सो सगळे व्हडले क्लॅप मारून तांकां थँक्यू म्हणया. जशें मनोज बाबान आमकां सांगलां की रॅपिडो ऑल ओवर येवपाक दिवचे ना म्हूण, ताकाय लागून थँक्यू म्हणटा. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सदां स्टेटमेंट करता की झोमॅटो चलता, स्विगी चलता. आयज मातशी ती हिस्ट्री काडून पळोवचे, तुमी मिडियान पळोवचे आनी मागीर मिनिस्टरां कडेन दिवचे. आयज झोमॅटो स्विगी ज्यो ट्रान्सपोर्ट जे यूज करता ते गोंयकार काय भायले काय म्हूण. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मिडियाक आनी मिनिस्टरांक, जे स्विगी बायक चलयता, जे स्विगीचे जे काम करता भुरगे ते गोंयकार जाले. आयज गोंयकार भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. आयज नोकऱ्यो ना म्हळ्यार तेणी आपले खंय जाल्यार मायचे पायचे फॅमिलीचे भांगार दवरून आमचे श्युरिटी दवरून सगळें दवरून तेणी आयज गाडयो घेतलेले आनी आपल्या पांयाचेर आयज ते उबे रावल्ले आहा. सो मागता सरकारा कडेन आमचे आनी आमचे तकलेचे रगत आनी पिवचे न्हू म्हूण, पुरो रगत आतां हिंगासान पिवला, हिंगासान आनी पावपाचें न्हू म्हूण, हिंगाच बंद कर म्हूण हें करपाचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.